जीत की ओर अब कांग्रेस। बसकेक सुरवात म्हणजे बाब राहुल गांधी हांगा पावचे पयलीं आमी ह्या बसकेक सुरवात करतात। हांव मागता आमच्या NSUIचे अध्यक्ष बाब एराज मुल्ला हांचे लागीं की तांणी थोडक्यात आपले विचार मांडचे। बाब एराज मुल्ला। Good evening, everyone. Being the first speaker for the Congress Party, it's a privilege for me to speak in front of all of you all that are present here. I thank the entire Congress Party for giving an opportunity to the student community to come and present the issues what we are facing as students in Goa. The employment the government has failed. And we, as students, are facing the biggest problem in our entire life. If you go to see the mining, the moment responsible and is not being able to give an alternate to us students for the entire unemployment that has increased from 2014 to 2019. This is the main issue and the main agenda that we as students are looking forward to. I request the entire student community to stand by the Congress Party during these elections because we are in turmoil. Before I end, I'm thankful for the Congress Party for giving an opportunity to the youth, the NSUI for standing for the student community. And I assure to the entire public that no matter what, we are with the youth, we are with the students of Goa, and we will be standing by the students of Goa. I thank the entire Congress Party for giving an opportunity to the student community. Thank you everyone, and thanks a lot for being a part of this Congress Booth Committee meeting. Thanks a lot. देव बरें करूं बाब एराज। आता हांव मागता आमचे जनरल सेक्रेटरी बाब अमरनाथ पणजीकर हांचे लागीं की तांणी थोडक्यात आपले विचार मांडचे। श्री अमरनाथ पणजीकर। मोगाळ इश्टानो, तुमकां सगळ्यांक देव बरी सांज आवडेता। आयच्या सुंदर अशा सांज वेळाचेर तुमकां सगळ्यांक उर्बे भरीत येवकार। गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष भोवमानेस्त गिरीश बाब चोडणकार, माचयेर बसलेले सगळे मानेस्त, गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे सगळे पदाधिकारी, महिला काँग्रेस, यूथ काँग्रेस, NSUI, सेवा दल, आमचे सगळे आमदार, आदले मंत्री आणि कांयच खेळांनी हांगा तुमच्या मुखार पावपी अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष आदरणीय राहुलजी गांधी हे मुखार बसलेले सगळे बुथावयले खामे, गोंयभर जितले आमचे बूथ आसा त्या बुथार तुम्ही पोटतिडकीन काम करपी काँग्रेस पार्टीचे वावुरपी काँग्रेस पार्टीचे खामे, त्या खाम्याच्या बळाचेर काँग्रेस पार्टी चयता जो हावेस पळयता, त्या खाम्यांच्या बळाचेर हे गोंय परतून एकदा बांदपाचो हावेस पळयता। तुम्ही आज मुजरत ह्या सभेक हांगा हाजीर रावले आसात आणि सभा आमकां अत्यंत महत्वाची जावन आसा आणि सभा जावन आसा बूथ कार्यकर्त्यांची। आमचो बूथ कार्यकर्तो हो खंबीर आसपाक जाय,
आमचो बूथ कार्यकर्तो हो सशक्त आसपाक जाय, आमचो बूथ कार्यकर्तो हो एड्युकेटेड आसपाक जाय, तेका सगळी जाणवाय हे देशांत कितें घडटा, गोंयांत कितें घडटा, राज्यांत कितें घडटा हे सगळे आमच्या बुथांत काम करपी आमच्या कार्यकर्त्यांक कळपाक जाय. देखून हो मेळावो आयज हांगा आयोजीत जाता. आणि आमच्या सौभाग्याची गोष्ट की आमच्या मध्ये आमचो अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचो अध्यक्ष आदरणीय राहुलजी गांधी आयज तुमकां संबोधन करपाक येता. बुथार वावर करपी जे आमचे सांगाती आसा त्या सांगात्यांक ह्या देशांत चलपी सरकार, ह्या देशांत चलपी वावर आणि गोंय राज्यांत चलपी शासन कशें चलता, खंय चुकता, कितें चुकता हे सगळें आमच्या बूथ कार्यकर्त्यांक जाणून घेवपाची अत्यंत गरज आसा. कित्याक आनी थोड्याच दिसांनी आमी बूथ पाच वरांचेर पावले आणि अजूनही आमचे कार्यकर्ते स्टेडियमाच्या भायर आसात. तुमची उमेद पळोवन आमकां खोशी दिसता, आमकां विश्वास दिसता की काँग्रेस पार्टीचो फुडार, गोंयचो फुडार हो परजळीत आसा आणि हो परजळीत जातलो, हो तुमच्या आदारान जातलो, काँग्रेस पार्टीच्या आदारान जातलो. काँग्रेस पार्टीच्या नांवार दर बुथाचेर वावर करपी आमचे बूथ कार्यकर्त्याच्या आदारान आमच्या गोंयचो फुडार आनी ह्या देशाचो फुडार घडपाचो आसा. त्याच खातीर आमी एक आत्मविश्वासान आयज हांवें ह्या माचये वचून जे संबोधन जातले, जे विचार व्यक्त जातले, जे आमचे नेते तुमकां मार्गदर्शन करतले, ते मार्गदर्शन घेवन पोट तिडकीन आमी आमच्या गांवांत, आमी आमच्या मतदारसंघात, आमी आमच्या बुथाचेर, प्रत्येक वाड्याचेर आनी प्रत्येक घरान आनी प्रत्येक मतदाराच्या काळजान आमकां घुसचें पडटलें. आनी हो वावर तुमी करतल्यात असो हवेस काँग्रेस पार्टीक आसा आनी ह्या हवेसान आमी मुखार वचया. आयज जर आमी नजर मारली देशाच्या राजकारणाचेर, तेंच्यांनी आमकां विश्वास दिल्लो, उतर दिलें की आमच्या तरणाट्यांक नोकऱ्यो दितले. तेंच्यांनी आमकां उतर दिलें की दर नागरिकाक 15 लाख मेळटले. आमकां उतर दिलें की ह्या देशाची सुरक्षाताय, सामाजीक एकचार ही बरी उरतली. पण आयज जर आमी देशान नजर मारून पळयली जाल्यार हे सरकार सपशेल फेल जाल्लें आसा. आयज आमच्या देशाची संरक्षण यंत्रणा इतली कमजोर जाल्ली आसा की आमी कालूच वाचले पेपरार, टीव्हीर पळयलें की राफेल डिलाच्यो फायली ह्यो आयज गायब जावपाक लागल्या. आनी ह्यो गायब जावपाक कित्याक लागल्या? देश का चौकीदार, देश का चौकीदार, देश का चौकीदार. तुम्ही सगळे म्हणटा, हांवें म्हणूंक ना, तुम्हीच म्हणटात. आणि तुम्ही जे म्हणटात ते दर नागरिक, दर गोंयकार, दर ह्या देशाचो नागरिक म्हणटा की देश का चौकीदार चोर है. या चौकीदारान देशाक, या देशाच्या घराचे लुटलेले आसा. या चौकीदारान देशात रावपी नागरिकांचो विश्वासघात केलो आसा. आमी जर विचार केलो गोंयचो, जाल्यार गोंयांत आयज मुख्यमंत्री खंय आसा, गोंयांत आयज शासन खंय आसा, गोंयांत आयज सरकार खंय आसा, कोण सरकार चलयता, कोणाक सुविधा मेळटा. आयज आमी पळयतात की दर मंत्री फक्त आपणाची बोलसां, आपणाचो स्वार्थ आनी आपणाची खुर्ची सांबाळपाक व्यस्त आसा. आयज आमी गोंयांत जर नजर मारून पळयले जाल्यार आमचे तरणाटे बेकार आसा.
दिले की 50,000 तरणाट्यांक नोकऱ्यो दितले. याच गोंयच्या सरकारान आमच्या तरणाट्यांक उतर दिले की जे शिकून बेरोजगार आमचे तरणाटे आसात तांकां 3,000 ते 4,000 बेकारी भत्तो मेळटलो. ज्या सरकारान आमकां उतर दिले की तरणाट्यांक नोकऱ्यो दितल्यो. आमी पळयले फाटल्या दिसांनी की गोंयचे आमचे शिक्षीत तरुण वर्ग जेंच्यांनी अकाउंट्स डिपार्टमेंटान एग्जाम दिली हे आमचे भुरगे सगळेच फेल जाले. 8,000 भुरग्यांनी एग्जाम दिली, 8,000 भुरगे फेल जाले. आनी हो देशांत जावपी इतिहास जावन आसा. ह्या देशांत तो इतिहास जावन आसा की एग्जामी बसलेले 8,000 भुरगे फेल. आनी तेच्या नंतर ती प्रक्रिया आयज पासून बंद जाली आसा. हे बेरोजगार जेंच्यांनी आन्सर केली एग्जाम तांकां री एग्जाम दिवंक ना, रिवेल्युएशन करूंक ना, जावं हे पोस्ट घेवपाक जावं परत एग्जाम घेवपाक कांयच पावलां करूंक ना. आयज परतून एकदा थोड्यो जायराती पेपरांचेर येतात. ह्या डिपार्टमेंटान इतले पोस्ट आसा, त्या डिपार्टमेंटान इतले पोस्ट आसा. हे सगळे आमच्या तरणाट्यांक फटोवपाक ह्यो एडवर्टिजमेंट येता. कित्याक आमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी थोड्या दिसांनी इलेक्शनाचो कोड लागपाचो आसा. हे सगळे आमकां पिशे करपाक उरल्या. पूण गोंयचे लोक, गोंयचे तरणाटे पिशे ना. गोंयचे लोक शाळे आसा, गोंयचे तरणाटे जागृत आसा आनी योग्य वेळार हे गोंयचे लोक आनी गोंयचे तरणाटे तुमकां बुद्ध शिकयतले, तुमकां घरा धाडटले. आमी काँग्रेस पार्टीच्या नांवान एक उलोवंक मारता की आमी हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लीम, सीख सगळे एक जावया, एकठार घडोवन हाडया, गोंयची उदरगत करुया, ह्या देशाची उदरगत करुया. आनी ह्या उदरगतीक आमी दर एकटो बूथ वर्कर वांटेकार जावया. आनी हे जर वांटेकार आमी जातले जाल्यार आमकां जबाबदारेन काम करचें पडटलें. जे तुमचे आमदार, जे तुमचे लिडर, जे तुमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट, जे तुमचे महिला वर्ग आयज तुमच्या दारादारान घराघरान वाड्यार वचून जे तुमकां हांगा हाडपाचें काम केलां तांकां सगळ्यांक एकदा व्हडले ताळयो लावली. एक कळोवणी आसा, एकूच मिनट ही लायट जी आसा ती थोड्याच वेळा खातीर बंद जावपाची आसा. ती स्विचर करपाचें आसा. लायट वयची ना, फक्त ते स्विच ओवर करता, मातशी जनरेटराचेर लायट शिफ्ट करता. तेन्ना तुमकां सुचोवणी की आतां लायट वचपाची आसा. लायट येयल्या उपरांत आमची कार्यावळ फुडें वयतली. हांव चालू दवरतां. माझी स्पीच चालू करता, चालू असताना सुद्धा बंद जाली जाल्यार आमी मातसो वगत रावन ती मुखार व्हरया. तर हांव तुमचे कडेन ताळयो मागपाक इतल्याच लागून मागता की आयची ही बसका जर जातली जाल्यार तुमचो वांटो हो म्हत्वाचो जावन आसा. आनी तुमकां जेणी कोणी संदेश दिवन, उतर दिवन हांगा जेंच्यांनी तुमकां हाडपाचे कश्ट घेतल्यात ते जावन आसा खरे लिडर, ते जावन आसा खरे वावुरपी आनी ते जावन आसा तुमचे मार्गदर्शक. हे आमी उगडास करपाक जाय. आनी हे मार्गदर्शक ज्या ज्या वेळार तुमचे आमदार, तुमचे लिडर, तुमच्या वाठारांत काम करपी सोशल वर्कर काँग्रेसचे वावुरपी ज्या ज्या वेळार उलो मारतले त्या त्या वेळार काँग्रेसचे वावर करपाक तुमी मुखार येवचे पडटले. काँग्रेस पार्टीन हालींच चालीक लायल्या एक येवजण, एक कार्यावळ घर चलो अभियान. आनी त्या घर चलो अभियानान परतून एका आमी तुमच्या दारार येवपाचे आसा. आनी तेन्ना एक बुकलेट, एक पुस्तक जे कोंकणी, मराठी आनी इंग्लिशीन छापलेलें आसा ते तुमच्या दारा मेरेन पावोवपाचें काम हे तुमकां आमकां मेळून करपाचें आसा. आनी ह्या बुकलेटीन कितें म्हणटा, ही बुकलेट सांगता की फाटलीं 5 वर्सां मोदी सरकार फेल कसो जालो. ही बुकलेट सांगता की फाटलीं 7 वर्सां गोंयचे
करपाक हे सरकार कशें अपयश काडलें. ही बुकलेट तुमकां सांगतली की गोंयच्या तरणाट्यांचेर ह्या सरकारान कशे तरेन अन्याय केला. आयच्यो ज्यो सरकारी येवजण्यो आसा त्यो जावं बायलां खातीर, त्यो जावं जाणटेल्या खातीर, त्यो जावं इतर समाजा खातीर आयज कितलींशींच एप्लिकेशनां सरकारी दरबारान पेंडींग पडलेलीं आसा. आनी पेंडींग कित्याक पडल्या? ही पेंडींग कित्याक पडल्या तर सरकारा कडेन हे तुमकां पयशे दिवपाक सरकाराच्या तिजोरेन पयशे ना. रीण काडून काडून हे सरकार चलयता. रीण काडून काडून जे मंत्री आसा ते भ्रश्ट जाल्या, ते लुटपाक लागल्या, ते नरकासूर जाल्ले आसा. मोगा इश्टारो, आमी जेन्ना तुमकां सांगतात की हे सरकार भ्रश्ट आसा, हे सरकार अकार्यक्षम आसा, हे सरकार बेधडक जबाबदार आसा, हे सरकार इनसेन्सिटिव्ह आसा, इरिस्पॉन्सिबल आसा, तेन्ना हितून तथ्य आसा आनी ते तथ्य आनी ते सत्य त्या बुकलेटीन आसा, त्या बुकान आसा. ते बूक वाटपाचें, घरांत घर वचपाचें काम हे तुमचें जावन आसा. आयज दर बुका वयले 10,000 कार्यकर्ते आयज ह्या बसकेक हांगा हजर जाल्ले आसा. तर एका मतदारसंघात 40 बूथ आसात जाल्यार 400 वर्कर आयज ह्या बसकेक दर मतदारसंघांतल्यान हांगा हजर जाल्ले आसा. कोणीच चिंतले न्हय की ही पब्लीक मिटींग, ही पब्लीक मिटींग ना, पब्लीक मिटींग मुखार जातली, हाच्या परस व्हडली जातली. पण आयची जी बसका आसा ती तुमकां मार्गदर्शन करपाक, तुमकां सोंपोवन सांगपाक की आयज देशांत कितें घडटा, आयज राज्यांत कितें घडटा आनी ह्या सरकारान आनी खास करून बीजेपी सरकारान कसो देशाच्या जनतेचेर, गोंयच्या जनतेचेर अन्याय केलो आसा हें तुमकां पयलीं कळपाक जाय, हें आमकां कळपाक जाय आनी तेन्नाच आमी लोकांक कन्विन्स करूंक शकतले. नमस्कार. पक्षाचे अध्यक्ष गिरीश तोरणकर जी, पक्षाचे माननीय सगळे आमदार जे माचयेर बसल्यात, माजी आमदार, माजी खासदार, पक्षाचे सगळे ऑफिस बेअरर आणि भवानी भयणा. आताच आमचो पुणेकार बाब बोलून गेलो. पुणेकार बाब उलयता आसतना एकदम एक्सप्रेस घडा 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 करून वचपाचो. हांव मातसो वेगळो विशय घेता. आजच्या ह्या बसकेक काँग्रेस पक्षाचे जे सगळे बुथाचे कार्यकर्ते हांगा जमलात, तातूंत प्रामुख्यान आज म्हाका बायलां चड दिसता. हें खरेंच एक बरें लक्षण. बायलांचो आस्पाव खंयच्याय घडणुकेंत, खंयच्याय वेंचणुकेंत आसप म्हणजे पक्षाचो अथवा त्या कार्याचो विजय हो निश्चित आसता. आज ही संधी घेवन थोडोसो वेगळो विशय तुमचे मुखार मांडटा. हे सरकार, हे गव्हर्नन्स 3 भागांनी चलता. तुम्ही खंयच्या विलेज पंचायतींनी आयल्या आसतली, खंयच्या म्युनिसिपालिटींतल्यान आयल्या आसतली, म्युनिसिपल एरियेंतल्यान आयल्या आसतली. माझी तुमकां एक सुचोवणी, जे आज बूथ कमिटीचे लिडर आसात, बूथ कमिटीचे कार्यकर्ते आसात, तांकां हांव एक आवाहन करता की ह्या संदीचो, ह्या पक्षाचो आधार घेवन तुम्ही आपापल्या वाठारांत, आपापल्या पंचायतीन ह्या काँग्रेसीचो ध्वज लावपाचो प्रयत्न करात. त्याचप्रमाणे झेडपी, जेका आमी जिल्हा परिषद म्हणटात, झेडपीच्यो निवडणुका आसतात. आमकां पक्षातर्फे खुशी जातली की आमचो बुथावयलो कार्यकर्तो कालांतरान स्वताच्या प्रयत्नान वाडोवन पंचायत, नंतर जिल्हा परिषद, नंतर असेंब्ली असो तुम्ही तुमच्या पैकी हांगा जमलेल्या बूथ लेवला वयल्या सगळ्या कार्यकर्त्यां पैकी फुडें लोक येवचे अशें म्हाका मनापासून दिसता.
विनंती करता. त्याचप्रमाणे आज या लोकसभेचे निवडणुकीचे वातावरण झालं. या निवडणुकीच्या वातावरणात आम्ही पक्ष कार्यकर्ते उठावलेले कार्यकर्ते आमची मेहनत खूप महत्वाची असा. सगळ्यांक विनंती करता आपापल्या भागात आपापल्या बुथाचेर सगळ्यांनी योग्य त्या प्रमाणे काम करून काँग्रेस पक्षाचो विजय काँग्रेस पक्षाचे सरकार हे दिल्लीन येतले हाची आम्ही सगळ्यांनी काळजी घेऊया. इतके सांगून हांव म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. नमस्कार भाइयों बहनों, आज का दिन मुझे लगता है कि त्योहार का दिन है. बड़ी तादाद में आप यहाँ पर खड़े हो, लगता है बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है. लेट अस सेलिब्रेट the victory of Congress in the next Lok Sabha election, as well as गोंयांत 3 विधानसभाच्यो निवडणुका जावच्यो आसात. हे 3 सीट आमचो पक्ष जिखतलो म्हूण आमी आजच सेलिब्रेट करूया. आजच्या दिसा आमचे तरुण नेते राहुल गांधी आता पावतात, ऑलमोस्ट पावले हांगा. आणि राहुल गांधी कडे आज सगळो देश एका वेगळ्या उमेदीन पळयता. राहुलची बॉडी लँग्वेज, राहुलची बोलण्याची पद्धत आणि एकंदर काँग्रेस सुद्धा आज सुद्धा एकंदर शक्तिस्थान बलस्थान जे आसा त्या बलस्थानाकडे भारतीय जनता पळयता. 5 वर्षाची भाजपाची राजवट देशात केल्या. या 5 वर्षाच्या कालावधीत तो अखंड असो देश आम्ही निर्माण केलो. महात्मा गांधी पासून तर पुढे वचत रावले आम्ही. पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव, प्रत्येकान जे योगदान केले ते योगदान येणे मोठे आसा की जगान भारत देश एक महान शक्ती म्हणून आज उभी जाली. महान शक्ती निर्माण करण्याचे कार्य 5 वर्षांत जाणे शक्य ना. त्यासाठी अनेकांचे श्रम, अनेकांचो घाम, अनेकांचे रक्त, अनेकांनी दिलो आपलो वेळ, या सगळ्या एकत्रित अशा कामांतल्यान आजचो भारत आमकां दिसता. त्या भारतान आज जगामध्ये एक आर्थिक महासत्ता म्हणून जवळजवळ 3रे स्थान आज कमयला. राजीव गांधी या देशात कम्प्युटरच्या युगात आधुनिक युगात धरून दवरले आणि म्हणूनच आजचे पंतप्रधान डिजिटल इंडियाची भाग पसरले. तर कम्प्युटरचे युग, तर इंटरनेटचे युग त्याच काँग्रेस पक्षान फाटल्या आपल्या कारकिर्दीत भारतात जर हाडूंक नासले तर डिजिटल युग पावचे नासले. आज आम्ही शक्ती बाळगता आमचे कडेन की आम्ही चंद्राचेर पाऊल दवरूं शकता. हम मंगल तक जा सकते हैं. देश विदेशात एक प्रकारे आम्ही एक ठोस असो कार्यक्रम दिला की लोकशाही म्हणजे कितें हाचो धडो भारता कडल्यान जगातले इतर देश. आम्ही शांतीचे पुजारी आसात, पण त्याचबरोबर कोणाच्यो गरजा आम्ही आयकून घेवपाचे ना. पाकिस्तानान आमची शक्ती खबर आसा. ही शक्ती काँग्रेस पक्षान निर्माण केली, काँग्रेसच्या सरकाराने निर्माण केली. जी मिग विमानाची गोष्ट झाली किंवा मिराज विमानाचा जो वापर झाला पाकिस्तान विरोधी, ते शक्ती निर्माण करण्याचे कार्य काँग्रेस पक्षाने केले. आणि म्हणूनच आज प्रश्न उभो जाता पंतप्रधान मोदीक विचारण्यासारखो
की राफालची विमानं 126 हाडपाचो जो प्रयत्न झालो तो करार तुवें बदलून 32 पावलो. या करारान आमच्या भारत सरकारची बेंगलोरची कंपनी विमानाची मरम्मत करने के लिए विमानाची दुरुस्ती करपा खातीर आणि एकंदर स्ट्रॅटेजिक हेल्प दिवपा खातीर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ही जी भारतीय कंपनी सिलेक्ट जाल्ली ती सिलेक्ट जाल्ली कंपनी बाजू करता आणि अवघ्या 6 दिन पहले जो कंपनी रजिस्टर की जाती है 6 days or 8 days before the signing अंबानीची कंपनी त्या ठिकाणी रिप्लेस कशी जाते आणि 30,000 कोटीचे टेंडर अंबानीक मेळटा कशें काम मेळटा कशें पुढो प्रश्न आणि ह्या प्रश्नाची चर्चा चालू असताना सुप्रीम कोर्टान काल हेच सरकार सांगता की डिफेन्स मिनिस्ट्री मध्ये कागदपत्र ना जाल्यार चोरी केल्यात. डिफेन्स मिनिस्ट्रीचे कागदपत्र जर चोरी केली तर कदाचित आमच्या डिफेन्स मिनिस्टराक कोणी चोरून व्हरतलो फाल्यां. कदाचित आमच्या पंतप्रधानाक कोणी चोरून व्हरतलो. ही नामुष्कीची पाळी जे सरकार हाडटा त्या सरकाराक आमी भायली वाट दाखयता. आजच्या एकंदर देशाच्या परिस्थितीचो विचार केलो तर हो देश इतलो बळकट आम्ही केलो. हो देश आम्ही इतलो एकसंघ दवरलो. ह्या देशात आम्ही हिंदू मुसलमान ख्रिश्चन मायनॉरिटीज बायलां दादले भुरगे अशा प्रत्येकासाठी काही ना काही योजना निर्माण केल्यो आणि भारताचे जे नकाशाचे 3 रंग जे आसात हे 3 रंग म्हणजे भारत. इतकेच नाही तर इंद्रधनुष्याचे जे 7 रंग जे आसात ते 7 रंग म्हणजे भारत. ही जी आम्ही भारताची ओळख जगाक केली ओळख ओढपाचो प्रयत्न. भावानो काश्मीरचो प्रश्न खरोखरच एक काटो कसो जावन भारताच्या गळ्याक लागलो आसा. प्रश्न सोडप कसो. हे काश्मीरचे भुरगे गोव्यान बेंगलोराक तामिळनाडून कलकत्त्यान लखनौ शिकतात ते काश्मीरच्या भुरग्यांचेर हल्लो करून हो प्रश्न सुटलो किंवा काश्मीरचे लोक हे मूळतः मुसलमान आसात आणि म्हणून मुसलमान विरोधी वातावरण निर्माण करून हो प्रश्न सुटलो. युरोप पावला फाटल्यान राहुल गांधी फाटल्यान पावले पण ती कॅब भरपाचें काम हांवें केलां. ते दिल्लीक चल्ला त्या परस मागीर ते गोव्यान चल्ला. गोंयचें सरकार आयसीयून आसा आणि तुमकां आमकां सगळ्यांचें भवितव्य ह्या सरकारान मेळ्ळी. ताचेर आमकां उपाय योजना करपाक जाय आणि ते करतले जाल्यार जे 3 विधानसभाचे जी इलेक्शन्स आसात we have to win these 3 seats for the sake of bringing our own government in the state and I am sure we will do it. Jai Hind. रमाकांत कलम आणि आता तुमच्या मुखार येतात आपले दक्षिण गोंयचे खासदार फ्रांसिस्को सार्दी. राहुलजी अजून पावूंक ना. हांगा जमिल्ले काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्त्यांक भरपूर उमेद भोगता ते इतले सांजे तिका पळोवपाक. आनी राहुलजी पयलेच फावट गोंया येता अध्यक्ष जाले. त्याच बरोबर फाटले 3 मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगड ह्या 3 स्टेटींनी तेन्ना बीजेपी सरकार उडोवन काँग्रेस पक्ष येयल्ले आसात. हेय जाल्यार पयलेच फावट राहुलजी गोंयांत ताची भेट.
ते 14 चांगले गोंयचे सरकारान मायनिंगाचेर 2,000 कोट्यो ह्यो इलिगल मायनिंग जाल्ले आसा मागीर ताजे फाटल्यान 3,500 म्हणटात ताजे फाटल्यान हांव विचारता कोणाक तरी पयलीं गेलो पयशे तरी इलिगल जाले आयज सुद्दां कोण येतो भितर कित्याक पळोवंक आनी आतां मागीर जेन्ना काँग्रेसाक 17 सीट आयिल्ले दोन व्हडले मंत्री आसात पळय एक ट्युरिझम आनी एक मायनिंग कितें जाल्लें आसा ते मागीर एक दीस ताणी चिंतेन सांगलां मायनिंग आपण बंद केलो ते लोकांचे पोटाचेर पांयोन दिवचो आसा जेन्ना मायनिंग एफेक्टेड लोक दिल्ली गेले ते गजाल सुद्दां लोकांक किताब लोक भायर गेले वती जायत ना पूण ते आमचे खासदार ते आसात गोंयचे दोगूय ताका एक प्रायम मिनिस्टर कडेन अपॉयंटमेंट मेळूंक ना आयज ह्या गोंयचो सरकार सांगता 2 म्हयन्यांनी मायनिंग सुरू जावपाचें आसा 3 म्हयन्यांनी मायनिंग सुरू जावपाचें आसा आयज सुद्दां मायनिंग केल्लें आसा त्याक गोंयचो सरकार दिता चीफ मिनिस्टर पळून जावपाचें मया आमी जायनाका कितें आसा आनी कोणाकूय दी आयज गोंयचो सरकार तेजे बराबर गोंयच्या देशांत विचोले आसा देशांत कितें जालें देशांत मोदी सरकार कितें कितें भांडवलां करून सगळी इश्वरच सरकार भोंडवल आसा लोकांक सांगलें आपलो सरकार हाडप एकेकाच्या ब्रेकान पंगडा भाग घेवपाचें आसा हांव विचारता कोणाक बाबा कोणाचे एकावंटान पंगडा तरी आयला सगळ्यो फोटोवपाच्यो वस्तू 2 वस्तू केल्यो डिमॉनेटायझेशन केलें कितें केलें कोर्टांनी लोकांक गपांतले भायर पयलीं सांगलें तो पयसो चोरयेन तो पयसो आसा तो आमी फाटीं हाडटात तो परतो आयलो फकत लोकांक म्हळ्यार ते काम करतले अनऑर्गनायज सेक्टर आनी ते लोकांक सोडून भायर गेले लोकांक जेवपाक नाजाली अशी परिस्थिती करून दिली केस तर ते लायली गोबर टॅक्स काँग्रेसान ताका लावले पयलें कितें केलें 180 आयटमाचे केस लोक रावताय देवळीच्या कामून ते आमची काँग्रेसान इतली टोकाक हे गेले आनी ते आयज 140 काडले आनी फकत 40 दवरल्या एक सरकारा कडेन एडमिनिस्ट्रेशन आसा व्हडले शिक्षक मनीस आसा पयलो होमवर्क करपाक जाय आनी मागीर प्रश्न करपाक जाय पूण पयले तुमी लायता आनी मागीर चिंता कितें बरें कितें खास काम पूण ते आमच्यान कंपॅरिजन करपाक जाता एक मनीस पेड आसा तेका दोतोर हाडना तो मोरप्यान तो मेलो वाडो करना तो मोदरीच दोतोर हाडटा ताका जिवो करपाक हो मोदी सरकार करता आयज कितणाक एलिसा मोदी प्रॉब्लेम तरी आसतना तो मोदी स्किमो दिता आसा हे फकत लोकांक फटोवपाक कित्याक तो फटोयनूच विकास करता पूण हांव ताका सांगूंक सोदता लोक पिशेनी लोक मोदीक शिकले मोदीक वोट दिलो देखूनच हे 3 इस्त्री केली फाटीं पळयलो आसा आतां हो सरकार मोदी सरकार ह्या उपरांत टेररिझम जो आसा हो वाडत गेला ते आमचे आर्म्ड फोर्सीस जवान जाल्ले आसा ते आमचो लोक इनोसेंट लोक जाल्लो आसा पूण हो फकत ते मेल्यात त्या जवानाच्या नांवान हो आपल्या सरकाराक हो क्रेडीट व्हरपाक शकता आमचे काँग्रेसाच्या टायमार 20 तेगो दिल्ले आनी आज
तेका बांगलादेश जशें आमी म्हणटात तें केलें आसा आनी सरकारान तेन्ना बोब करूंक ना काँग्रेस दवरपाक लोक ना पळोवन दाखयल्या तेन्ना आयज हांव तुमकां उलो मारता काँग्रेस पद गोंयांत हो न्ही मी सावथ गोवाच्या लोकांक ताका 3 फावटी निवडून दिवपाक गोंयांत सरकार काँग्रेस आशिल्ली आवडीक आमी तुमी पळयलो तेन्ना तो बसलो तेन्ना हांव तुमकां सांगूंक सोदता आयज सबंद देशांत तें पासून गोंयांत तेन्ना 3 बाय इलेक्शन आसात हांव मागता आमचे कार्यकर्ते कडेन आयज काम करपाक जाय ते आदी करतले ते भशेन काँग्रेस पक्षाची गरज गोंयांत एक पासून देशांत आमचे कडेन मागून करता हांव त्या दरीत आमकां सोडलें जाय ते आमचो राहुलजी प्रायम मिनिस्टर जालो तेन्ना एक सीट आमकां गरजेचो आमी सगळे वावुरले जाल्यार आमकां सावथ आनी नॉर्थ तेच भाशेन तिनूय बाय इलेक्शन जे आसात ती तुमकां सगळ्यांनी आमकां त्या सगळ्यांनी एकामेकांच्या आदारान त्यो हाडूंक शक्य आसा आनी पोट गोंयका काँग्रेस सरकार घडपाक शक्य आसा आनी देशांत राहुलजी प्रायम मिनिस्टर करी जातलो एक सीट आमकां हाडटले पूण गोंयचे आमकां दोनूय लोकसभाच्या सिटांचो गरज आसा आनी तुमी सगळे वावरून ते पोट ते काँग्रेसाक हाडटल्या ते रावन तुजी 2 उतरां सोबेतान देव बरें करूं देव बरें करूं स्टार्टींग फुडल्या कांय क्षणां भितर आमचे अध्यक्ष बाब राहुल गांधी राज्यांत पावपाचे आसात आनी ताजे उपरांत आमची मुखेल कार्यावळ सुरू जाता कुतीनोचो महिला काँग्रेसीचे वतीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार शांतकायेन तुमी बसल्या म्हणून तुमकां हांव धन्यवाद म्हणटा आयज सगळ्यांक खबर आसा आमकां बेजार आयिल्लो आसा ह्या बीजेपी सरकाराचो जो चोरून सरकार केल्लो तो आयज टायम जावन आयिल्लो आसा बायलांक न्ही बायलांच्या पोटार हो सरकार आयिल्लो आसा एक सायडीन हो सरकार 2002 दिता दुसऱ्या सायडीन 15,000 काडून घेता आयज सिलिंडर कितले म्हारग जाल्ले आसा जाल्या वा ना बायलांच्या पोटार आयिल्लो आसा ह्या मोदीक कांयच पडूं वचूं ना मोदी सिर्फ जानता है क्या सूट बूट सरकार 10 लाखाचे सूट घालून फॉरेन कंट्रीनी भोंवपाक इतलेच ताका येता आमचो आयज आमची विजन आसा 2019 की राहुलजी आमचो देशाचो प्रायम मिनिस्टर जातलो आमकां श्युरिटी आसा आयज हांव महिलांक न्ही सगळ्या महिलांक न्ही जे हांगा आसा तांकां हॅप्पी इंटरनॅशनल वुमन्स डे म्हणून विश करूंक सोदता आनी सांगूंक सोदता की तुमकां एक मेसेज दिवपाक सोदता की आय बिलीव इन INC इंडियन नॅशनल काँग्रेस बिकॉज काँग्रेस असले पक्ष आसा जी फर्स्ट प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जावन गेल्ली आसा प्रेसिडेंट दिली लोक स्पिकराची पयली स्पीकर महिला काँग्रेसान दिली आणि सोनिया गांधी 33% लागून लोकसभात आणि असेंब्लीत हाडपा लागून झगडली आणि आयज जो आमचो नॅशनल प्रेसिडेंट येवपा आसा तो 33% बायलांनी हाडपा खातीर लोकसभान बायल्यो जाय येता ते असेंब्लीत बायल्यो जाय म्हणून तो झगडपाक लागला गांधीगिरी आमी करपाक गेल्ले पूण हे बीजेपीचे मंत्री बीजेपीचे इन्चार्ज गुंडागिरी करपाक आमचेर आयले आयज हांव ह्या माचेर सांगूंक सोदता कर्जांतल्यान महिला काँग्रेसीक धन्यवाद करपाक सोदता कित्याक म्हज्या महिला काँग्रेस आयज रॉकिंग आसा ब्रँड जाल्लो आसा वता थंय आयज लोक महिला काँग्रेसीक पळयता आयज खंयच्याच कडेन महिला काँग्रेस फाटीं सरूं ना जावं ते नाल्लाचें एज्युटेशन जावं ते मॉलेस्टेशन केसीस कोणाचेर रेप जावं कोणाच्या भुरग्याचेर मॉलेस्टेशन जावं सगळ्या कडेन महिला काँग्रेस आसा सो ह्या माचेर वयल्यान हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणून सोदता परतून बायलांक न्ही हॅपी वुमन्स इंटरनॅशनल डे म्हणून विश करता आनी हांगा पासियेंसान बसल्या म्हणून सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा जय काँग्रेस राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी देव बरें करूं राहुल गांधी आणि हेर सगळे मानेस्त हांगा माचयेर पावचे आसात
सगळ्या मानेस्तांनी आपापल्या खुर्चेचेर आसनस्थ जावचे. सगळ्यांनी आपली बसका घेवची बेगोबेग. कांय क्षणां भितर पक्षाचे अध्यक्ष बाब राहुल गांधी ह्या माचयेर पावचे आसात. विजय असो, विजय असो. हम तुम्हारे साथ हैं. राहुल गांधी जैसा हो. सगळ्यांनी बेगोबेग आपली बसका घेवची. चोर है, विजय सो. राहुल गांधी जैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो. और जब शेर के बच्चे कायरों के सगळ्या मानेस्तांनी आपली बसका घेवची. फुडल्या कांय क्षणां भितर बाब राहुल गांधीचे हांगा आगमन जातलें. सगळ्यांनी आपली बसका घेवची. प्लीज बी सिटेड. राहुल गांधी हांगा पाविल्ले आसात. सगळ्यांनी उबे रावन ताळे मारून ताका उबे बरी देवकार दिवचो. इसके तो 4 इंच की छाती नहीं है. देव बरें करूं. सगळ्यांनी आपली बसका घेवची. सगळ्यांनी बसून घेवचें. देव बरें करूं. अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष आमच्या सगळ्यांचे लाडके बाब राहुल गांधी हांगा पाविल्ले आसात. आमी तुमचो चड वेळ घेनात. देव बरें करूं. देव बरें करूं. आमी कार्यावळ फुडें व्हरया. देव बरें करूं. बरें आसा. देव बरें करूं. देव बरें करूं. हांव तुमचो चड वेळ घेना. बाब राहुल गांधी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष जाले उपरांत गोंयांत पयले खेप तांची ही भेट जाता. हांव तुमचे लागीं मागता की ताळयो मारून ताका गोंयांत तुमी हुणहुणय देवकार दियात.
आता चड वेळ घेनासतना एक उपचार म्हणून गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष बाब गिरीश चोडणकर तुमकां सगळ्यांक आनी राहुल गांधीक तुमच्या वतीन येवकार दितले. बाब गिरीश चोडणकर. जीत की ओर ह्या आयच्या बूथ कन्व्हेन्शनाच्या ह्या कार्यक्रमाक हजर आशिल्ले आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष पयलेच फावट अध्यक्ष जातकर गोंयांत येतात आनी एक बरगत अशें आयज बूथ कन्व्हेन्शन एड्रेस करपाक तेंचे आमी गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी तर्फे स्वागत करतात. तशेंच पयली सुवातेर आमचे खुबशे बुथाचे कमिटीचे कार्यकर्ते हॉला भितर पावपाक शकले ना. जवळ जवळ 4000 आमचे बूथ वर्कर्स भायर आसात. हांव तेंची दिलगिरी व्यक्त करता, तेंची माफी मागता. वी अपॉलोजायज फॉर ऑल द इनकन्विनियन्स टू ऑल आवर बूथ वर्कर्स हू आर हेल्ड आउटसाइड. आयज आमकां सगळे बूथ कन्व्हेन्शना बुथाचे प्रेसिडेंट्स, बुथाचे कमिटीचे मेंबर्स आनी आमचे हेर कार्यकर्ते आयज हांगा हजर आसा. गेले 11 म्हयने आमचे सगळे सिनियर लिडर्स आमदार म्हाका सहकार्य केलें, तेंच्या मार्गदर्शनान मुखार वचपाक मेळ्ळें आनी एक नवीन लिडरशीप गोंयांक वेगळे वेगळे रुपान गोंयांक सुरू जाता आनी सगळ्यांचो सपोर्ट आशिल्ले कारणान सगळे आमचे लिडर्स आनी तुमकां सगळ्यांक गेल्या 11 म्हयन्याक एक बरें काम करपाक दिले बद्दल तुमचे सगळ्यांचे ह्या वेळार हांव धन्यवाद करता. एक वेगळे तरेचें काम तुमी नेटान सुरू केल्लें आसा म्हणून तुमचें हांव अभिनंदनूय करता. जीत की ओर आयज जेन्ना आमी बूथ कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन करतात, आयज एक ग्रासरूट लेवल लिडर्स डायरेक्टली नॅशनल प्रेसिडेंट आनी ग्रासरूट लेवल लिडर्स बूथ प्रेसिडेंट्स आयज मार्गदर्शन जाता. हांवें स्वताक 10 वर्सां बूथ प्रेसिडेंट म्हणून एक बुथाचेर काम केलां सुरवातेक आनी म्हाका अभिमान दिसता की आयज एक तुमच्यांतलो बूथ वर्कर, बूथ प्रेसिडेंट आयज गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो अध्यक्ष म्हणून हांगा तुमच्या मुखार सगळ्यांक भाशण करता आसतना राहुल गांधीन अध्यक्षपद स्वागत करतकर एम्पावरमेंट करपाक सुरू केला. पयल्याच फावट काँग्रेस पक्षान बूथ कार्यकर्त्याचो, बूथ प्रेसिडेंटाचो आवाज आनी तेंचे मागणे राहुल गांधीन आपल्या हितून डिमांड करून घेतला. तेणें एक शक्ती ॲप डिझायन केला. खुबशे जाण तुमी शक्तीचेर अपलोड आसात. तुमचो आवाज, तुमचे व्ह्यूज कशे करून राहुल गांधी कडेन पावतले, आमचे राष्ट्रीय नेतृत्वा कडेन पावतले, त्या खातीर तुमी सगळ्यांनी शक्तीचेर अपलोड करपाची गरज आसा, ज्या कारणान युअर वॉयस कॅन बी द पार्ट ऑफ आवर नॅशनल पार्टी. Now, as a booth workers, while working, we have to change the narratives. Normally, we go to the voters only during election time. Now, we should start with listening to the voice of people. We have to provide service and get us the feedback system. म्हाका दिसता आमी कंटिन्युअस द लोकां कडेन इंटरेक्शन करीत उरले आनी बियॉन्ड इलेक्शन्स ऑल्सो आमी जर लोकां मदीं पावले जाल्यार एक वेगळे तरेचे कनेक्ट लोकां भितर जातलो. एक अल्टरनेट मिन्स ऑफ कनेक्ट आमकां मेळपाक शकता. ह्या वेळार म्हाका खबर आसा फर्स्ट टायम वोटर्स हाव बीन बॉम्बार्डेड विथ लायज. दे आर बॉम्बार्डेड विथ हाफ ट्रूथ. सो आमी जर फर्स्ट टायम वोटरां कडेन खरें कितें घेवन गेले जाल्यार म्हाका दिसता आमी फर्स्ट टायम वोटरांक आमी खूब तरेन एटॅक करपाक शकतले. हें भांगाराचें गोंय सद्याक रडटा. भांगाराचें गोंय म्हणटा आपल्याक सांबाळाक हो सरकार आनी केंद्र सरकार आमचें भांगाराचें गोंय काबार करपाक सोदता. एक वेगळे तरेन RSS आयडियोलॉजी, विश्व हिंदूचे परिशदाची आयडियोलॉजी आनीक सनातन आयडियोलॉजी वेगळे तरेचो मारो गोंयचेर करता, जे गोंयाक एक सेक्युलर गोंय म्हणून जेची आख्ख्या जगभर नामना आसा तें गोंय काबार करपाक वेगळे तरेचो प्रयत्न करतात. त्याच बरोबर हो BJPचो सरकार आनी केंद्राचो सरकार आयज एक लुटपाक सुरू केला. लँड कन्वर्शन, फॉर्मेलिन घालून नुस्त्या भितर मनशाक मारपाचें, लॉलेसनेस, CRZ, कोल्स, करप्शन, इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड,
बीच क्लिनिंग स्कॅम, असे रिव्हर नॅशनलायझेशन, असे वेगळे वेगळे इश्यू आसात. हांव चड टायम घेवपाक सोदना. ह्या वेळार परत एकदा तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता, आमच्या राष्ट्रीय अध्यक्षाचे स्वागत करता आणि आमच्या असंख्य बुथाचे कार्यकर्ते जे भायर आसात त्यांचेय स्वागत करता आणि त्यांची माफी मागता. चड टायम घेवना, कारण राहुल गांधीक तुमचे कडेन उलोवपाचें आसा आणि तुमचे कडेन आयकप आसा. देव बरें करूं. प्रदेश अध्यक्ष गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष बाब गिरीश चोडणकर राहुल गांधीक फुलां भेटयतले. श्री गिरीश चोडणकर. हाचे उपरांत उत्तर गोंय जिल्लो कमिटीचे अध्यक्ष बाब विजय भिके आणि दक्षिण गोंय जिल्लो कमिटीचे अध्यक्ष बाब जो डायस श्री राहुल गांधीक हो हार अर्पण करतले. बाब जो डायस विजय भिके. The elections are due and Goa Pradesh Congress Committee is also gearing up to face this election, and in that view we have prepared a small CD of a Hindi song which goes like आओ सारे हाथ मिलाएं कदम बढ़ाएं कांग्रेस को ही आगे बढ़ाएं. It is written by Siddhanath Buyao of Media Department. सारे हाथ मिलाए कदम बढ़ाए आगे आए, सबका साथ देने वाली कांग्रेस को ही वापस लाए. आओ सारे हाथ बढ़ाए हाथ मिलाकर हाथ बटाए, सच्चाई का हाथ पकड़कर कांग्रेस को ही वापस लाए. देश को जगाना है, सबको जुटाना है, बताना है. गाँव हो या शहर हो विश्वास का है एक ही नाम, विकास और स्वच्छ शासन, खुश सदा नौजवान. गाँव हो या शहर हो विश्वास का है एक ही नाम, विकास और स्वच्छ शासन, खुश सदा नौजवान. सोचो जरा देशवासियों आने वाले दिनों की, गुंडागर्दी बंद होगी जब आएगी कांग्रेस पार्टी. सोचो जरा देशवासियों आने वाले दिनों की, गुंडागर्दी बंद होगी जब आएगी कांग्रेस पार्टी. देश को जगाना है, सबको जुटाना है, देश को जगाना है, जो सच है बताना है. देश को जगाना है, सबको जुटाना है, देश को जगाना है, जगाना है. आणि आता तुमच्या मुखार येतात
विरोधी पक्ष फुडारी आणि केपेंचे आमदार बाब चंद्रकांत उर्फ बाबू कवळेकर. बाबांनो चड टायम घेवचो ना पण पयलीं सुवातेर तुमी आमच्या राहुलजी गांधीक जे येवपाक थोडो उशीर जालो म्हणून तुमी इतली वेळ रावले आनी ताका लागून आमच्या अध्यक्षांनी तुमच्यान क्षमा मागल्यास हांव CLPचे वतीन आनी तुमच्या सगळ्यां कडेन हांव क्षमा मागता की तुमकां खूब वेळ रावचें पडलें. आयचे सभेक आमकां मुद्दाम जावन मार्गदर्शन करपाक आयिल्ले आसात. आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुलजी गांधी आमचे मदीं आयिल्ले आसात. आमचे मदीं गोवा डेस्क इन्चार्ज डॉक्टर चल्ला कुमारजी आसात. त्याच प्रमाणे आमचे आनी एक इन्चार्ज आनी सेक्रेटरी AICC अमित देशमुख आसात. दुसरे आमचे जनरल सेक्रेटरी आनी आदले गोंयचे मुखेलमंत्री लुईजीन फलेरो आसात. आमचे ताचे पयले अध्यक्ष आतां ज्यांनी येवकार दिला सगळ्यांक ते आमचे गिरीश भाऊ चोडणकर, माजी मुख्यमंत्री प्रताप सिंग रावजी राणे, माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, माजी मुख्यमंत्री रवी नाईक, बाकी सगळे आमचे आमदार, सगळे पार्टीचे पदाधिकारी, उपाध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरीज, सगळे ऑफिस बेरर्स, ब्लॉक प्रेसिडेंट आनी हांगा जमिल्ले मोठे संख्येन आयिल्ले म्हज्या गोंयच्या सगळ्या भावा भयणांनो, पावणो आयज चड टायम घेवचो ना कित्याक आमकां RGचे आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधीजी यांचे आमकां उलोवप आयकपा जाय. आयज गोंयचे ज्वलंत इश्यू आसात ते आमी तांचे कडेन पावयल्ले आसात. तो मागीर मायनिंगचो विशय आसूं, सियार झाडाचो विशय आसूं, कोल पोल्युशन आसूं, ह्या सगळ्या विशयाचेर ते आमचे आयज उलयतले, सगळे सांगतले. आनी त्याच बरोबर आयज आमचे बूथ मेंबर आयिल्ले आसात, बूथ कमिटीचे लोक आयिल्ले आसात, काँग्रेस पक्षाचे खांबे आयिल्ले आसात, तांकां संबोधीत करतले. भावने आमकां एकच लक्ष आसा, आमकां खंयच्याय पद्दतीन गोंयची दोनूय सिटां आमकां जिखोवपाची आसात. ज्या पद्दतीन आज घोशणा जातात, आयज आमकां 2014 जे आश्वासनां दिल्ली हांगा लोकसभेच्या इलेक्शनाक 5 वर्सां कंप्लीट जाली, कांयच ना. मायनिंगाचो इश्यू तो सॉल्व करपाक शकले नात, सियारचो इश्यू तो सॉल्व करूंक शकले नात, कोल पोल्युशन ते आडोवपाक शकले नात, एडमिनिस्ट्रेशन ठप्प जाल्लें आसा, ड्रग्स वाडलेलो आसा, सगळे तेमी ठप्प केल्ले आसा. ह्या सगळ्या विशयाचेर आमचे हे उलयतले आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष. हांव शाबासकी दिता आमचे डॉक्टर चल्ला कुमारजी जे गोवा डेस्क इन्चार्ज आसात, ते चडांत चड टायम आपलो गोंया खातीर दितात, ताका हांव परबीं दिता. आमचे जे पार्टीचे अध्यक्ष आसात तेणी धुरा हाती घेतले उपरांत पार्टी उचली पावंड्याचेर असो व्हरपाचें काम केल्लें आसात, ताका शाबासकी दिवपा जाय. आमचे अमितजी देशमुख आसात, ते सुद्दां लक्ष दवरून आसा गोंयां कडेन आनी कितें अडचण जाल्यार ते बरोबर आसतात. पावणे आमचे असंख्य CLP मेंबर आसात, आमी एक संघ आसात, पार्टी बरोबर आसात, आमी एकठांय काम करतात. आनी ताका लागूनच आयज गोंयभर वातावरण आसा की ह्या लोकसभेच्या इलेक्शनाक दोनूय सिटां आमकां खासदारची जिखपा जाय, हें आमी आयज तांकां सांगपा जाय. दोनूय आमकां सिटां जिखपा जाय. आमच्या राष्ट्रीय अध्यक्षाचे हात जर आमी मजबूत करतले, तांकां प्रायम मिनिस्टराक जावपा खातीर आमी हात मजबूत करतले जाल्यार आमी दोनूय सिटां आमची दिवपा जाय. आनी हो दृढ निश्चय आमी आयज करपाची गरज आसा. आयज आमी हांगसान गेले उपरांत हो निश्चय करपा जाय की आमी दोनूय पार्लिमेंटरी इलेक्शन जे आसात, दोनूय सिटां आसात ते आमच्या राष्ट्रीय अध्यक्षाक दितले, जेणे करून भारताचे प्रायम मिनिस्टर राहुलजी गांधी जातले, हेजे खातीर आमी तांकां दिवपा जाय. अनेक फावटी तुमकां सगळ्यांक म्हजे वतीन येवकार दितात आनी चड वेळ रावचे वेळा बद्दल क्षमा मागता. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. हालींच कांय दहशतवाद्यांनी पुलवामाचेर अटॅक करून आमचे 40 जवान ह्या हातूंत शहीद जाले. आमी तांच्या दुख्खांत, तांच्या फॅमिलीच्या दुख्खांत सहभागी आसात. देखून सगळे लागीं मागता की तांकां
श्रद्धांजली व्यक्त करपाक 1 मिनिट सगळ्यांनी उबे रावचे. आणि ताजे बरोबर आमचे पायलटूय हांचो हत्या जाल्ली आसा, तांच्या घरच्यां बद्दल आमी सहानुभूती व्यक्त करतात आणि 1 मिनिट स्तब्ध रावन तांकां आदरांजली व्यक्त करतात. देव बरें करूं. तुम्ही कितलो वेळ बाब राहुल गांधी हांचे विचार आयकुपाक आतुरतेन वाट पळयतात. हांव मागता आमचे अध्यक्ष बाब राहुल गांधीजी हांचे कडेन की तांणी तुमचे मुखार आपले उलोवप करचें. बाब राहुल गांधी, राहुल गांधी की, राहुल गांधी की, राहुल गांधी की, राहुल गांधी की. डॉक्टर चेल्ला कुमार जी, गिरीश चोडंकर जी, बाबू कावलेकर जी, प्रताप सिंह राणे जी, लुइजिनियो फेलेरो जी, दिगंबर कामत जी. कहाँ है कामत जी? आपको जन्मदिन की भी मुबारक. रवि नायक जी, एडुआर्डो फेलेरो जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब एमएलए, पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सेवा दल, यूथ कांग्रेस के हमारे सब कार्यकर्ता, प्रेस के हमारे मित्र, भाइयों और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत. ये कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है. आप हमारी विचारधारा के लिए लड़ते हो. शुरुआत में ही मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं. आपने वहां पे नारा लगा रखा है, चौकीदार. पहले नारा हुआ करता था, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे. मोदी जी कहते थे अच्छे दिन, लोग कहते थे आएंगे. अब आप कहीं भी जाके बोल दो चौकीदार, सुना आपने? कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बस बोलो चौकीदार. क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, मुझे देश का प्रधानमंत्री मत बनाओ, मुझे देश का चौकीदार बनाओ. धूमधाम से कहते थे. प्रधानमंत्री बने. दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट, राफेल हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट, हिंदुस्तान की वायुसेना का हजारों करोड़ रुपया. यूपीए सरकार ने निर्णय किया था कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्ट जाएगा. हिंदुस्तान की सरकार एक हवाई जहाज के लिए 526 करोड़ रुपए देगी. एचएल हवाई जहाज बनाएगा. बेंगलोर में, ओडिशा में, उत्तर प्रदेश में, जहां भी एचएल की फैक्ट्री है, वहां पे दुनिया का सबसे मॉडर्न हवाई जहाज बनाया जाएगा. गोवा के युवाओं को रोजगार मिलेगा.
इंजीनियर्स को, एरोनॉटिकल इंजीनियर्स को रोजगार मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, कॉन्ट्रैक्ट बदल दिया। पर्रिकर जी ने दुनिया की मीडिया को बताया कि नए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। हिंदू अखबार में निकलता है कि हिंदुस्तान के चौकीदार ने पैरेलल नेगोशिएशन किया। हिंदुस्तान की नेगोशिएटिंग टीम 526 करोड़ के लिए हवाई जहाज खरीदने जा रही थी। नरेंद्र मोदी जी कहते ना, 526 के लिए नहीं खरीदा जाएगा, 1600 करोड़ रुपए के लिए खरीदा जाएगा, क्योंकि चौकीदार। फिर क्या होता है, फ्रांस जाते हैं, उनके साथ अनिल अंबानी जाते हैं डेलीगेशन में। कॉन्ट्रैक्ट मिलने से 10 दिन पहले अनिल अंबानी कंपनी खोलता है, फर्जी। 10 दिन पहले 30,000 करोड़ रुपए चौकीदार ने अनिल अंबानी की जेब में डाल दिए। शेम। फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है कि मुझे तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने साफ बता दिया था, अगर राफेल हवाई जहाज खरीदना है तो HAL को परे कीजिए, अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट दीजिए। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा, चौकीदार ने कहा। सीबीआई का डायरेक्टर कहता है मैं इंक्वायरी करूंगा चौकीदार। 1:30 बजे रात को चौकीदार सीबीआई डायरेक्टर को हटा देता है। 1:30 बजे रात को पूरा हिंदुस्तान सो रहा था, पता नहीं क्या जल्दी थी। 1:30 बजे रात को उसका कमरा लॉक करके उसे निकाल दिया। सुप्रीम कोर्ट कहता है प्रधानमंत्री जी सीबीआई डायरेक्टर को वापस लाइए। सीबीआई डायरेक्टर वापस लाया जाता है और कुछ ही घंटे में फिर से नरेंद्र मोदी उसको निकाल देते हैं। पता नहीं क्यों, क्या जल्दी थी। और फिर कल जो फाइलें थी सुप्रीम कोर्ट में हमें बताया जाता है, हिंदुस्तान की सरकार कहती है कि फाइलें गायब हो गईं। गायब हो गईं। फाइलों में लिखा है कि चौकीदार जी ने हवाई जहाज का दाम बढ़ाया 526 से 1600 करोड़ रुपए, 30,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की सरकार का अनिल अंबानी की जेब में गया। फाइलों में यह भी लिखा है, और हिंदू अखबार पढ़िए, उसमें लिखा है साफ कि नरेंद्र मोदी जी के कारण राफेल हवाई जहाज देरी में आया और 10 साल लगेंगे राफेल हवाई जहाज को हिंदुस्तान में आने के लिए। और हिंदुस्तान की सरकार कहती है फाइलें गायब हो गईं। बड़े अच्छे शब्द हैं, गायब हो गईं। जैसे गोवा में सरकार गायब हो गई। अच्छा, आपको इंक्वायरी करनी है तो आप इंक्वायरी पर्रिकर जी के यहां से करिए। पर्रिकर जी ने कैबिनेट में साफ बोला, टेप हुआ, पर्रिकर जी ने साफ बोला कि भैया राफेल की फाइल मेरे पास है।
और मुझे गोवा के चीफ मिनिस्टरशिप से नरेंद्र मोदी कभी नहीं हटा सकता, क्योंकि जिस दिन वो मुझे यहां से हटाएगा उस दिन राफेल की फाइल में बाहर कर दूंगा। तो अगर फाइलें गायब हुई तो शुरू करिए पर्रिकर जी पे इंक्वायरी, मगर सिर्फ फाइलें गायब नहीं हुई, गोवा की सरकार गायब हो गई। 15 लाख रुपए का वायदा था, याद है आपको? मिला आपको पैसा? नहीं, गायब हो गया। काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़े आप सब लड़े थे, याद है आपको? बैंक के सामने सबको खड़ा किया, याद है आपको? आप सिर हिला रहे हैं, हां। उस लाइन में अनिल अंबानी जी खड़े थे, नीरव मोदी खड़ा था, मेहुल चौकसी खड़ा था, ललित मोदी खड़ा था ना, गायब हो गए। आप लोग खड़े थे, आपने अपना पैसा जेब से निकालकर बैंक में डाला, नरेंद्र मोदी जी ने आपका पैसा लेकर उनका कर्जा माफ किया, 3.5 लाख करोड़ रुपए। गोवा में पहले टूरिज्म हुआ करता था, टूरिज्म का सेंटर था, सरकार आई, नरेंद्र मोदी ने डिमोनेटाइजेशन किया, नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स लाए, गोवा में से टूरिज्म गायब हो गया। जहां भी आप देखेंगे, चाहे राफेल की फाइल हो, चाहे गोवा की सरकार हो, टूरिज्म हो, रोजगार हो, किसानों का भविष्य हो, सब कुछ गायब हो गया। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। किसी भी प्रदेश में आप चले जाइए, पूछिए, किसी भी युवा से आप पूछिए, भैया करते क्या हो? कुछ नहीं। दूसरा सवाल पूछो, भैया रोजगार का क्या हुआ? कहते हैं गायब हो गया। यह है नरेंद्र मोदी जी का कमाल। किसान दिन भर हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं भैया हमारा कर्जा माफ कीजिए, उनका 1 रुपया माफ नहीं होता। सबसे अमीर लोगों का 3.5 लाख करोड़ रुपए माफ होता है, उनका 1 रुपया माफ नहीं हो सकता। गोवा में हजारों स्टूडेंट्स ने लोन लिया है, हजारों लोग ने छोटे छोटे बिजनेसेस के लिए लोन लिया, उनका आप 1 रुपया माफ नहीं कर सकते, मगर हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का आप 3.5 लाख करोड़ रुपए माफ कर सकते हो। अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। गोवा में आपका माइनिंग का इशू है, लाखों लोगों को नुकसान किया, और हमने निर्णय ले लिया है गोवा में सस्टेनेबल तरीके से माइनिंग कांग्रेस पार्टी शुरू कर देगी। पहले ये टूरिज्म का सेंटर हुआ करता था, अब नरेंद्र मोदी जी अपने क्रोनी कैपिटल मित्र के लिए गोवा को कोल का सेंटर बनाने में लगे हुए हैं। तो आपके पास मुद्दों की कोई कमी नहीं है। एक नारा आपके पास चौकीदार, दूसरा नारा गायब हो गया। गोवा से रोजगार गायब हो गया, टूरिज्म गायब हो गया, ये 2 नारे आपके पास हैं, और इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं। किसानों के मुद्दे में लगा सकते हैं, राफेल फाइल में लगा सकते हैं, आपके भविष्य के बारे में भी लगा सकते हैं। आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हो,
और आप विचारधारा की लड़ाई लड़ते हो। चुनाव का समय है, आप पोलिंग बूथ पे, हां अच्छा दिख रहा है भैया, उसको पूरा लगाइए। हां, ये चौकीदार, तो आपके पास मुद्दों की कोई कमी नहीं। आपको सिर्फ ये बातें अब घर घर तक ले जानी। और एक बात और, यहां पे आपकी सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, यह आप भूलिए मत। गोवा में और बाकी बहुत सारे प्रदेशों में बीजेपी ने पैसा देकर आपके हाथ से आपकी सरकारें छीनी है। और मैं सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गोवा की जनता की बात कर रहा हूं। गोवा की जनता, आप ये बात मत भूलिए, गोवा के युवाओं, आप ये बात मत भूलो। नरेंद्र मोदी जी ने 30,000 करोड़ रुपए चोरी करके अनिल अंबानी को दिया, मगर बीजेपी ने गोवा की सरकार भी चोरी की है और आपसे चोरी की है। तो आप इन बातों को ले जाइए, घर घर ले जाइए, गांव में शहरों में ले जाइए और गोवा की जनता को बताइए कि कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में और गोवा में जिताना है। 2019 में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और हम ऐतिहासिक काम करते हैं, हम झूठे वायदे नहीं करते हैं। 15 लाख रुपए 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात, किसानों को सही देने की बात, दाम देने की बात। झूठे वायदे सुनने हैं, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, बोलते हैं। अगर आप सच्चाई सुनना चाहते हैं तो सच्चाई आपको यहां सुनाई देगी। और कांग्रेस पार्टी ने निर्णय ले लिया है, अगर बीजेपी के लोग हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों को पैसा दे सकते हैं, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों को भी पैसा दे सकती है। आपने 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 लोगों को माफ किया। लोकसभा में कुछ दिन पहले बीजेपी के एमपी धड़ाधड़ ताली बजा रहे थे। बजट का प्रेजेंटेशन हो रहा था, मैंने खारगे जी से पूछा, भैया ये क्या हो गया, इतनी ताली क्यों बजा रहे हैं? मुझे जवाब मिला, पीयूष गोयल जी ने अनाउंस किया है कि हिंदुस्तान के किसान को दिन का 3.5 रुपया दिया जा रहा है। शर्म की बात है, 3.5 रुपए दिन के किसान को दिए जा रहे हैं। और अनिल अंबानी को आपने 30,000 करोड़ रुपए दिया। मेहुल चौकसी 35,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया। 3.5 लाख करोड़ रुपए आपने 15 लोगों के कर्जा माफ किया। हमने निर्णय ले लिया है, हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी मिनिमम गारंटीड इनकम देगी। मतलब कम से कम आमदनी हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी हर महीने डाल देगी। ऐतिहासिक निर्णय है, किसी भी सरकार ने आज तक यह काम नहीं किया। 2019 में जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, यह काम शुरू हो जाएगा। घर घर में आप यह बताइए कि जहां नरेंद्र मोदी ने 15 लोगों को करोड़ों रुपए दिए, लाखों करोड़ों रुपए दिए, कांग्रेस पार्टी गरीब से गरीब लोगों को हर महीने पैसा देगी, बैंक अकाउंट में सीधा पैसा देगी और 3.5 रुपए नहीं देगी। हम आपकी इज्जत करते हैं, 3.5 रुपए नहीं देंगे, कम से कम आमदनी देंगे। तो आप जाइए, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के बारे में जनता को बताइए, पोलिंग बूथ पे लड़िए, घर घर में लड़िए और यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार लाइए। अंत में मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं, आपको यहां कष्ट हुआ, आपको यहां बैठना पड़ा। विशाखापट्टनम में थोड़ा वेदर खराब हो गया था, तो हमारी
हमारी फ्लाइट डिले हो गई और वहां हमें थोड़ा एयरपोर्ट पे रुकना पड़ा, आपको काफी कष्ट हुआ, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। और जो यहां महिलाएं आई हैं, आपको महिला दिवस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी। Now we will offer a memento to Rahul ji. I request CLP leader Sri Chandrakant Kavlekar to present the memento to Rahul ji. And now Dr. Pramod Sargaonkar, Vice President, will propose a vote of thanks. Greatly honored to present this vote of thanks on behalf of Goa Pradesh Congress Committee. Sir, we are overwhelmed here by presence of our Honorable President of Congress, Rahul Gandhi. We are extremely grateful to you because you have found time for us in your hectic schedule. We know that you have come from Odisha just now. I remember nearly 30 years ago, I remember your beloved father and charismatic Congress President, former Prime Minister of India, Rajiv Ji. I used to sit there in the crowd at that time and listen to him. Many people got inspired by Rajiv Gandhi's inspiring addresses and joined Congress. I have worked as a state president under Sonia Ji, your beloved mother. And now it's extremely inspiring to work under you as the president of Congress. This is your first visit to Goa after becoming the president of Congress. We like your principled, passionate, persistent, persuasive speeches in Parliament. We like your conviction, your confidence and commitment. We have great hopes from you that you will take our Congress party to greater heights and we will be in power after the next election, general elections. We are grateful to you, sir, for having come here and graced this function and for the wonderful address, inspiring address that you have given to our booth committee workers. We thank Dr. Challa Kumar for the guidance in organizing this function. We thank Amit Ji Deshmukh for being over here. We are grateful to our former Chief Ministers and MLA, respected Pratap Singh Rane Ji. We are thankful to Ravi Naik Ji, to Digambar Kamath Ji, today's birthday boy, to former CM and MLA Luisin Falero Ji, to CLP leader Babu Kavlekar Ji, to our MLAs
MLA Philip Neri, Francis Silvera, Nilkant Halankar, MLA Alish Reginald, MLA Cleophas, MLA Tony Fernandez, MLA Isidore, MLA Jennifer, and MLA Babashan for mobilizing today's crowd and for coming all the way over here. I thank all the booth committee members for coming here in great numbers and being here for this function. Thank you very much, one and all.